पेडण्याची उदरगत म्हजेच खातीर जाल्या देखूनच लोकांनी म्हाका थंय 4 फावटी संद दिली। डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका तेको दिला, हांव तांकां सोडून कसोच वयचो ना। पक्षान सांगल्यार पेडण्यां लेगीत श्रीपाद भाऊंचो प्रचार करपाक हांव तयार आसतलो, अशी विधानां आदलो मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी केला। कारण हांव बीजेपी सारको थंय आमचे कितें आसा न्ही, थंय म्हाजे पर्सनलच वोट आहात। बीजेपी जालें दुसरें, पण पर्सनल आनी वोट आहा आमचो, म्हणजे लोक मानपी आहा। लोक अजून पासून इच्छा दाखयतात, लोक अजून पासून म्हाका फोन करतात, बाबू तू जाव आमकां, तुजी गरज आहा आमकां। कारण पेडण्या भितर जें काम केलां तें हांवें केलां। बाबू आजगांवकर लोकांच्या आदाराचेर पेडणे मतदारसंघ कसो आसलो, जंय उदक येवन आसलेलें, लायट येवन आसलेली, दुसरे रस्ते येवन आसलेले, हॉट मिक्स म्हणटा ते पळोवंकूच नासलेले न्ही। ह्या रितीन हांवें थंय विकास हाडलो, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले। 21 पंचायतीन 2-2 ब्रिजूय बांदल्यो, तिळारी प्रोजेक्ट हाडलो, चांदेल प्रोजेक्ट हाडलो। उदकच नसलेले, खारें उदक येवन पाणी पेड्या जाताल्यो, हर एक घरान नळ पावयलो, हर एक घरान संडास पावयले। ह्या रितीन म्हाजें काम आहा थंय, आनी पर्सनल वोट आहा, हर घर अशें आहा की थंय आमी काम करत आयिल्ले आहा। अशे रितीन लोकांचे हें आसा, म्हणून हांवें 4 फावटी इलेक्शन केलें, 4 फावटी निवडून आयलो। हे पर्सनल वोटाचें हांव वयता थंय पार्टीचो कॅन्डिडेट जाता सारको, आनी ती पार्टीचो आमदार म्हणून मेळटा। हे फावटी आमी एमजीचे दोगूय आयले, पण प्रमोद सावंताचे हात घट करपाक आमी 2 जाणां पार्टी सोडले। प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ताणें म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, तेका हांव सोडचें न्ही। ज्या मनशान म्हाका काम केलां पळय आनी ज्या मनशान म्हाका आदार दिला त्या मनशाक हांव सोडचें न्ही, तेजे बरोबर हांव आसा। मागीर त्या लोकांनी म्हाका कितेंय करूं, म्हाका परवा ना तेजी, पण आमी एक प्रिंसिपलाचे मनीस, सकयले समाजाचे मनीस, आमी लोकां खातीर वावरपी। आज मुस्लीम समाज हो पर्सनल वोट म्हाजो आहा, पर्सनल वोट हो बीजेपीचो वोट न्ही, बाबू आजगांवकरालो जो आसा तो म्हाका मानता तो, आनी हांवें सांगल्यार ते वोट करपी अशे लोक आहा। जशे दिगंबर कामतीक आहा मुस्लीम लोक, तो ताणें सांगितलो वोट मारपी, तशे तो आमचो सत्तरीचो बाब आहा तेजे लोक आहात मुस्लीम, म्हणजे ते सांगल्यार ह्या पार्टीचे वोट न्ही, हे आमचे वोट जे आमी सांगता का। म्हणून कमीच कमी सालसेती एरियान कमीच कमी 6000 तरी वोट हांव काडूं शकता। हांव चड हें घेयना तुजी मेजरमेंट, 6000 वोट हो पर्सनल वोट म्हाजो, हो पार्टीक हांव दिवं शकता। पार्टीन म्हाका सांगलें बाबू हांव काम कर, पेडणे म्हाका काम कर, हांव वयतलो, पण म्हाका इनवॉल्व करपाक जाय सारको। म्हाका खंयच्या आमदाराक दुखून म्हाका खंयचें काम करपाचें ना। आमची एक ताकद आहा, आमची एक संस्था आहा, आमची एक काम करपाची एक हें आहा, तुगेलें स्टेज आहा, थंय आमी वचूं शकतात, आमच्या लोकांक मुखार हाडटले।